पयले सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय. रेल्वे अधिकारी सांगता एक हुंदरा मारपाक 40,000 पटाय म्हूण. त्या तेंपार भायर सावन गोंया फोन करता जाल्यार पयलो टेलिग्राम धाडटालो. गोंयचे इंडी मुठाय ते घोटबंडना गॅरंटी लागत तुमकां. गोंयकारांचो हूंय मेल्याय रे. जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शास्त्रीय भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. लखनौ गांवांत नॉर्दर्न रेल्वेज म्हणून कॉर्पोरेशन पॅसेंजर ट्रेन चलयता. तेंगे ट्रेन्यो दिल्ली, मोरादाबाद, फिरोजपूर, अंबाला आनी लखनौ मुठ्या गांवांनी चलताय. पूण ते ट्रेनी भोंवतो मनीस सदां कंप्लेन कोताले त्या पॅसेंजरांकूच्या हुंदीर चोडो भोंवताय मो. ते हांगे मडगांवचे हुंदीर न्हू रे. हे तेंगे वळखासता मोठे रेड असो आसताय. एश कोन्न खूंय कितू वर्सां गेली. निमान 20 वर्सां ते रेल्वे अधिकाऱ्यांनी एक मिटींगेन तय केलें हे हुंदीर सतायताय तेंचे कितें तरी उपाव काडूं जाय म्हूण. तेणी एक खूंय टेंडर काडलो. खंयची हुंदीर दवरपाक कंपनी आसाय जाल्यार हांकां सांगचें आनी एप्लाय करचें म्हूण. थोड्या कंपनीन एप्लाय केलें आनी निमाणें ते रेल्वे अधिकाऱ्यांनी एक मिटींग घेवन सेंट्रल वेअरहाऊस कॉर्पोरेशन म्हूण तांकां शॉर्टलिस्ट केलो आनी निमाण कॉन्ट्रॅक्टूय दिलो. कॉन्ट्रॅक्टाचे बरयलें हांगे ट्रेनीचे भोंवताय ते सगले हुंदीर मामा जिते मारपा म्हूण. म्हाका दिसत मरे थिंगा हुंदीर हांगे मडगांवच्या हुंदराकूच्या 150 आसाय म्हूण. कित्याक ते कॉन्ट्रॅक्टार रिजल्ट चयल्या म्हाका दिसत त्या हुंदरान एक मिटींग घेयली आसतली एकमेकां सांबाळपाची. ना जाल्यार तूं चोय त्या सेंट्रल वेअरहाऊस कॉर्पोरेशन म्हणटाय तेणी रेल्वे अधिकाऱ्यांक उणें म्हळ्यार 70 लाखां बील दिलें. आतां हें लखनौ गांवचें बील. बाकी 4 गांवां खंय चल्ल्या तुमगे बील कितू काय म्हळ्यार ते आन्सर कोन्न आसतना डॉज माताय. कांय ना तो आतां 70 लाख म्हूण हुंदरां मारले. वोय मुठाय मरे ते. थिंगा पॅसेंजर सांगताय ते प्रमाणे तेंगे ट्रेनीचे खंय आजून आजरांनी हुंदीर आसाय. आनी सायबा बोगोश हे कॉन्ट्रॅक्ट गेलो कंपनीन तेंगे बिलाचे बरोवन दिलां. तेणी खंय सगले मेळोन 160 आनी 8 जाण हुंदरां मारल्याय. 168 ते खंय जाल्यार गेले ते 3 वर्सांक. पूण ते 160 आनी 8 हुंदीर पडे मारल्याय ते लोक म्हणटा तेणी मारल्याय ओ ते जाणटे जायन मेल्याय. हें कोंत मातशें कॉम्प्लिकाद म्हूण हे पावटी हांवें मिलाग्रीन हांगे कॅल्क्युलेटर मागोवन हाडलो. सायबा बोगोश तेंकां एक इंदूर मारपाक 40 आनी 1,000 खर्च जालो. तुमगडे म्हणटाले लांप्यान कॅल्क्युलेशनां मिस्टेक केली आसता म्हूण देखून आनका बसून कॅल्क्युलेट केलें. पोट तूं सांगता तेंकां एक हुंदूर मारूंक 40 आनी 1,000 खर्च जालो. हें कोंत केलें तें एक गांवचें. कित्याक बाकी 4 गांवचे रेल्वे अधिकारी कॅशाची हिशोब दिवपाक तयार जायनाय. हे पयशे म्हळ्यार तें चड पूण लांप्या मरे वळख आसता चिंतना पळा. एक कॉन्ट्रॅक्ट गेलो कंपनी हुंदीर मारलेले पावटी बुकाचे बरोवन दवरताले काय आयज एक हुंदीर मारलो म्हणून. टेलिग्राम म्हूण पोस्टमॅनान डेरो उब रावन म्हळें. तें उतर आयकनाका म्हजी मांयक चोवपा रगत नासलो दिसपा लागली. त्या तेंपार पासून मरे तो पांडुरंग पोस्टमॅन भाजपाल्या दोतोरांगे डायलॉग माता मरे भिवपाची गरज ना गे म्हूण. टेलिग्राम हातीन घेवन म्हाका चोयन मायन म्हळें आय देवा 5 टेलिग्राम धाडला समो दीस 7 वरांचे फोन कोतो म्हूण सांगपाक देखून घरांकू रावाय म्हूण. आतां तूं म्हटली फोन कोतो जाल्यार पयलीं टेलिग्राम धाडपाक केसो गरजू. पाय बोटीर सोन केन्नाय तडी पावल्या 2-3 म्हयन्या एक पावटी फोन कोतालो. त्या तेंपार मोबायल आसले न्हू रे फकत लँडलायन. म्हाका उगडास आसा एक दीस सकाळ फुडें शेजरा मिलाग्रीनान मरे फोगेट्या मारण लायलो. कित्याक काय म्हूण चल्ल्या तें सांगत घरान हे फोन येयले तें शेजरा कळोनाक काय म्हूण. म्हजी मांयक मातशें नसाय जाली. 2 घरान 8 म्हयने पयलीं बराबर फोन बूक केलोलो पूण तेंगे पयलीं येयलो.
थोड्या दीस उपरांत म्हणतो आंगेर फोन गायलो. त्या दोना फोना 3 नंबर आसताले. आंगे मरे 295 आसलोलो. त्या फोना ते चिडपा बटन सोड पूण डायल करपा रिंगूय नासलोलें. लोकल आंगेले गांवां फोन कोतो जाल्यार रिसिवर उबान काना लायन ऑपरेटर उलोवपासून रावचे पडटालें. मागीर तुका खंयच्या नंबराक कनेक्ट करूंक जाय तो तेका सांगोवचें पडटालें. तेश कोन्न ती कनेक्ट कोतरी मागीर उलोवपा मेळटालें. आनी खंयच्याय गोंयच्या गांवां फोन कोतो जाल्यार STD म्हूण बूक करूंक पडटाली. पयलीं रिसिवर उबान ऑपरेटर येतरी अमक्या गांवां नांव आनी फोन नंबर सांगोवचें पडटालें. सांगोन जातरी रिसिवर पोत्तून दवरून वोद्योर रावचें पडटालें. मागीर तुगे फोन रिंग जातरी पोत्तून उबान उलोवपा मेळटालें. गोंयचे भायर कोतो जाल्यार बूक करून 5-6 वरां रावचें पडटालें. आंगे घरान हे फोन येयलो म्हूण हांवें ट्राय करपा फोन उबालो. दुसऱ्या वदांचो मरे ते ऑपरेटर बायलेन म्हळें नंबर सांगा. हांवें म्हळें शेजरा मिलाग्री नाका उलोवपा जाय. तेन म्हळें तूं कोणा कडेन उलय पूण नंबर सांग. हांवें म्हळें नंबर हांव नको. 1-2 सेकंड ओगी रावन ते मरे म्हाका सारको धुयन काडलो आनी वयल्यान फोन बेगीन दवर आनी तुका काम ना जाल्यार आपणागे टायम वेस्ट कोनाक म्हणून लागोली. सायबा कशी केस तिडकी बोंतर रे. ते दोसोन ते फोना हातू लावपा बितालो. मागीर देवा करपेन ते डायल करपा फोन येयले. तेंचे मरे डायरेक्ट करूं मेळटा म्हूण हांवें बिंदास करीत रावलो. पूण निमाण मरे म्हयनो काबार जातरी मायन म्हाका तापयन काडलो. थंय पांयां येदें बील करून दवरलो मुगो थिंगा. ते डायल करपा फोन ते दो एक सारकी न्यू टॅक्नोलॉजी आसलोली. एक दीस मुगे ती माय म्हणूंक लागोली आपूण एक फोन कोत्ता हांव म्हूण. ही मरे 6:30 सकाळीं च्या पिवन बसलो. ती देंपर जेवणा टायम जातरी उठोन सांगता तेंका फोन लागना हूंय. एश को मरे ती कितू दीस ट्राय कोताली पूण लागना म्हूण सांगता. हांवें एक दीस ते बारीक बसोन चयलें. ही मरे पयलीं फोना नंबर डायल कोताली आनी मागीर फोना रिसिवर उबाताली. पावसा तेंपार चडशे ते कितू दीस फोन चलनासलेले. खंय चडीत पडला आनी खंय वायर तुटल्याय. तेंक मरे मागीर तेंगे ते फोना ऑफिसां वचोन तेंगे बुकाचेर बरयचें पडटालें अमको नंबर अमके कडेन चलना म्हूण. ते दोन भायल गांवां फोन कोतो जाल्यार ISTD म्हूण फोन बूथ आसताले. तितूंसो केल्यार बेगीन मेळटालो. तुमकां उगडास आसा तेसली एक ISTD फोन बूथ परवरी कोकेर ओटलां आसलो ती. थिंग ते दोन तो वळख आसता किरमिंदोर चार्ल्स सोबराज एक भायल गांवां ISTD फोन बूक करून बसोन आसतना पोलिसान धरलो तेका. थोडी वर्सां उपरांत ते वायरलेस म्हणून फोन येयले. एक दीस मरे सकाळ फुडें हांवें पांयां येदो इसवण घेवन ते कुट्टोरे ताल्ल्या घराक गेल्लो. मुगे केसो काम करूं जाय म्हूण. तेदो मरे हो CM आसलोलो. तो मरे एक सारको वायरलेस म्हणटाय तेसो फोन घेवन केसो नेट माता रे. तो वायरलेस फोन म्हणटाय तो चोवपा तेगे देरान तुल्या न्हू जोनलां तुल्या पासून दोड्या पात्या लयनासतना फोना चयताले. भाजपाल्या पार्टीक केशे भाशेन फुडलीं इलेक्शनां हारोवपा जाय म्हूण भारताच्यो 6 ऑपोजिशन पार्टी एकठांय जावन एक न्यू ग्रूप तयार केलो आनी तेका नांव दिलें इंडिया म्हूण INDIA. एक तेंपारू काँग्रेस पार्टी गोंयकारांगे फेवरेट आसलोली. कित्या एश मरे ती पार्टी वायट न्हू पूण तेणी मरे ते उजराय नासतो जाणटे जालो ताल्ले बांगडे सांगटां आनी बाकी करबट एकठांय करून सगळ्यां तियात्रा टिकेट वांटलेल्या भाशेन एलिसांवां टिकेट इंकताले. आनी एश केल्या कितें जाता म्हूण जाणाय तरी तुमी. आतां हेज मुखार ते इंडिया म्हणटा ते ग्रुपाक गमत चोवपाची. कित्या ते नॅशनल लेवलाचे कोंत आनी हिशोब ना तितू पार्टी एकठांय जाले. आतां गोंयचे राजकारणाकूचोय आमी मरे आतां माडा चुटी घेवन कोंत करूं बसया. हांगे सगळे मेळोन 8 पॉलिटिकल पार्टी आसाय. इंडिया ग्रुपान तूं पयलो म्हळ्यार काँग्रेस मागीर TMC तेजे उपरांत NCP RGP आनी ना रे विसरलो ना. ते गोंयचे 2 तकल्यांगे आम आदमी पार्टी मुट्टी GFP. ह्या 8 पार्टींतल्यो 2 पार्टी एक म्हळ्यार तें कमळ आनी दुसरें म्हळ्यार तें कोणाक आसमाना ते रानांतू शिवा पार्टी पायल्या आसाय. जाल्यार कितू उरल्यो चुट्टी मेज 100 उरल्यो. तितून तूं एक पार्टी तो फुटबॉल हेंगमान आसाय ती. म्हाका दिसता तेंकां खबर ना ते खुंयच्यो आसाय ते. तेंकां सोड जाल्यार आतां उरल्यो 5 पॉलिटिकल पार्ट्यो. गोंया पार्लिमेंटा अपुरबाये 2 सीट आसाय.
तितू एक एक पार्टी एक एक सीट दिल्यार 3 पार्टीन बायल्यां रावचे पडटले. गोंयाक काँग्रेस कांय सीट सोडपाना जाल्यार उरलो 3 पार्टीन डिसायड करचे पडटलें कोणा सीट दिवपा तें. आतां ते 3 पार्टीन समजी काय न्हिदून काळ जाल्या पासून सद्या हुंय काँग्रेसात ते पावणे लिसांव उबो जालो आसाय. एकलो तो वास्को कापितांव, दुसरो पांजर कोणी तू बसत्याव आनी तिसरो म्हळ्यार तो बारके मुखेल सांकिस्तांव. कितें कोताय रे बाबा, एश केल्या बंबय पावताय. बरे रे, दुसरे मंगळारा मेळ्या गरम गोंयकारां आनी गरम जाचना पयलीं सपयत मुगे काणयो. मोग आसूं पूण वचना पयलीं हांगे सगळे हिंदू भाव भयणांक आनी हेरांक एक खुशाल बरीत गणेश चतुर्थी आवडटा. गणपती बाप्पा मोरया, फुडले वर्सा लोक करिया, म्हाका नेवऱ्या बेगीन धाडून दिया. This is Lampion signing out, म्हळ्यार out.